इनॉग्रेशन जाता त्या दिसापासून तो प्रोजेक्ट फुलो आसपाक जाय। तसोच हो बस स्टँड जो आसा हो बस स्टँडाचो जे आयज सरकार आहा त्याच सरकारान पयलीं हो बस स्टँड फुलो केल्लो आनी हे गोष्टीक जवळ जवळ 1.5 वर्सां जाले आनी त्या दिसा पासून आयज पर्यंत हो जो बस स्टँड आहा तो बंद आसा आनी थंय फक्त गोरवांचें साम्राज्य आसा आनी गोरवां बसान थंय घाण जाल्ली आहा ह्या बस स्टँडार आनी हेची कांयच काळजी ना। आनी हाल्लीच एक म्हयनो जाला की सायडीचो जो रस्तो आहा बस स्टँडाच्या सायडीन जो रस्तो आहा तो पण खटलेलो आसा आनी मोठे मातीचे ढिगारे घातलेले आसा, जेणे करून काही दिसा पयलीं 1-2 म्हयन्या पयलीं लोक आपले थोडीशीं वाहनां त्या बस स्टॉपान तात्पुरती पार्क करताले जेपर्यंत बसी येना तोपर्यंत म्हणून, पण आता ते बंद जाल्ले आहा आनी सगळ्या गेटींक ह्या बस स्टॉपाच्या लॉक मारलेले आसात आनी सगळी फुडली जी सायड आसा बस स्टँडाच्या 3 सायडीन जी सायड आसा ती सगळी खटलेली आहा आनी लोक आयज अक्षरशः दोनूय सायडीन 1-2 मिटराची जागा सोडून रस्त्याच्या दोनूय सायडीन पार्किंग करतात आनी ही पार्किंग लोकांक धोकादायक आहा, एक्सिडंट जावंक शकता, लोकांची गैरसोय जाता। हे सरकारान जे काम आसा हे बेगीच्या बेगीन करचे आनी बस स्टँड हो फुलो करचो। हे जी लॉक मारल्यात ह्या गेटींक ते म्हाका कांयच कळना ही लॉक कित्या खातीर लॉकां मारल्यात काय म्हणून। ही खुले आसपाक जाय आसलो, हो जो बस स्टँड आहा हो जो मोठो एक प्रोजेक्ट आहा तो खुलो आसपाक जाय आसलो, ते ना आनी तुमी लॉक मारतात, भायरय खटल्यात तुमी रस्ता आनी सगळे ब्लॉक करून दवरले आहा। हे सामकें वायट आसा। हे स्थानीक आमदार जो आमचो मंत्री आहा तेतून कांयच लक्ष हो घालना, त्यांनी हे लक्ष बेगीच्या बेगीन घालचे आनी ते आमचे उमेश तळवणेकरान सांगल्या त्या प्रमाणे एक 8 दिसां भितर हेचेर कितें ते डिसिजन घेवचे, ना जाल्यार आमी काँग्रेस कार्यकारिणी आहा तो फुडलो निर्णय घेतलो, हेच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाक कितें करपाचें। काम सुद्धा खूप रखडलेले आसा, ते एज सून एज पॉसिबल हेजेर लक्ष घालपाचें गव्हर्मेंटान आनी बेगिना कंप्लीट करपाचें। तेंच्यांनी हाफ हार्टेड इनॉग्रेशन केल्लें, हाफ हार्टेड कामाचें आनी जितले बेगीन जाता तितलें काम करपाचें आनी लोकांची जी गैरसोय जाता, अर्दे बसी वयर लागतात, अर्दे बसी सकयल लागतात, हांगा सगळे मिसमॅच जाल्लेले आसा, पार्किंगाचो प्रॉब्लम आसा, तो एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करपाचें, हांगा लक्ष घालपाचें, इतलें सांगपाचें आसता। ग्रासलेले आसा, खुबशे अशी समस्या उद्भवल्ले आसा आनी सगळ्यात मोठी आयची जी समस्या आमी जे आयज हांगासर जमलेले आसा ते म्हणजे जो बस स्टँड आसा तो बस स्टँड गेली 1.5 वर्सां BJPन हेजे इनॉग्रेशन केलें आनी इनॉग्रेशन केल्या उपरांत जशें सांगलां त्या प्रमाणे ते इनॉग्रेशन केलें आनी नेक्स्ट डे हो बस स्टँड बंद केलो। तो आतां इनॉग्रेशन कसल्या कारणाक केल्लें आनी कसले उमेदीक केल्लें हें आमकां खबर ना। तर आमी आयज काँग्रेस कार्यकर्ते आयज विचारूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की आयज पर्यंत हे बस स्टँड कित्याक जायना।